वासुरी हांव येता क्रुशाक आयजून तूं म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता तुजो दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता प्रमाणीकपणान चलून तुजी मुखाबळ भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलें. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सरस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, हे मुसा बोलड्यान वांटो घेवचे आदी सगळीं ते जेंच्या मनां काळजांत आसात थोडो वेळ शांत रावन आमी भावार्थान हे वेळार देवाच्या हातांत घालुया. आनी हे पवित्र गोड फावो ते पोरी समारंभाक आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांतान दूख दोतोल्ल्यांक बोगसन दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कर. सुपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोरेस्परा देवा, वाट चुकलोल्यांक परत येवंक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय. क्रिस्ती भावात उचातोलीं सगलीं तांच्या क्रिस्ती नांवां आड वेता तें पयस करून आनी ताका सोबता ते पोरी जेवंक हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. इसायास प्रोवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोकां, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. तुमचे इतले येवन म्हाका कित्याक उपकारीत अशें उलयता तो सर्वेस्पर. मेंढऱ्याच्या होमाची आनी गोरवांचे चोरबेची म्हाका वाज आयली. पाडकुल्यांचे आनी बोकड्यांचें रगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणान तुमकां कोणेन पांय दवरून म्हूण सांगल्यात. मोल नासलोलें देणें आनीक म्हजेशी हाडूं नाकात. तुमचो धुंवर म्हाका बेमान करता. आमास, सोनवार, पोरजेचो सोबा, तुमच्यो परबो आनी दोबाजीक उत्सव मोज्यान सोसूंक जायना. तुमच्या आमोसाक आनी जात्रांक हांव काळजान थावन विटयता. ती म्हजेर एक भार कसो पडला. हो भार आनीक मोज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपता. तुमची जायती मागणी करशात पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात. धुयात आनी नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखार वायट कोत्तोल्यांत तें सोडून दियात. आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिकात. नीट रावात. कुश्टवतोल्यांक आदार दियात. अनाथा थंय नितिवोन जायात. विधवांचे होप साका मेळ्ळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना.
तुज्या हिंडातले बोकडे बी म्हाका नाकान. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर तुजी कोत्ताय बेपरवा आनी म्हज्या उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पराक आपली सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुत्वां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय? तुजी फिर्याद मांडून तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालताय. जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें राज खरेंच तांचें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मात्या प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव पृथ्वीचेर संवस्थाय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव संवस्थाय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापाचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजे म्हूण आपल्या बापायचो वो आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजे म्हूण आपल्या पुताचो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो आनी म्हजी पोसत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेवतलो आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्यान एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपले उपरांत जेजून तांच्या हेरां नगरांनी शिकवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय तावन फुडें गेलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा वयल्यान भागवंत आल्फोन्स लिगोरी ह्या मनशान रेमट्रेस ही संस्था स्थापली.
पण पाद्री जावच्या आधी तो एक फामाद वकील आसलो आनी सगळे केसीन ताका यश मेवतालें कित्याक तो हुशार वकील आसलो. पण एक केसी ताका यश मेळोंक ना. ताणें पळयलें की कशें तरेन न्यायाधीश आनी दुसरे वकील करप्शन करून अन्याय करून आनी मागीर ताका एक केस येस मेळों ना. हें पळोवन ताणें आपलें फाटलें जिवीत सारलें आनी म्हणलें म्हाका आज पासून हांव केन्नाच कोर्टांत येवचो ना. आनी हें प्रोफेशन ताणें सांडलें आनी मागीर देवाक त्या आपोवण्याक येवकार दिलो. शुभ वर्तमान जेजू आमकां सांगता कोण जायत म्हजो खरो मोगी, कोण जायत म्हजो शीस, खरो मोगी खरो शीस जो म्हाका तुमच्या जिवितांत पयलो जागो दिता. आनी जेन्ना हो मनीस देवाक पयलो जागो दिता तेन्ना तांच्या कुटुंबाक वा जाय संस्थेक शांती मेळची ना पूण दुस्मानकाय. कित्याक ह्या मनशान देवाक पयलो जागो दिला. बाबडेनो तुमी जाणा की देवाक पयलो जागो दिवंक कितलें कठीण. कित्याक आमी संवसारीक जीव सारतना जायते अडचणी आसतात, जायते आमचे त्रास आसतात आनी ह्या कोस्तांत दुखांक अडचणीक आमकां कान दिवंक जाय. आनी जायते फावटी आमी मागणी करून विसरता म्हणटा आमी थकल्या, खूब वार वाचलेलो थकल्या आनी जशें करून आमी जायते फावटी आमी दोस मागणी करूंक विसरता. आज जेजू म्हणटा खरो शीस आपले जिवितांत सॅक्रिफायस करूंक तयार आसूंक जाय. पयले वाचपाक जेजू देव सोरेस्पर म्हणटा सोदोम आनी गोमोरा लोकांक म्हाका तुमचे योद्न, तुमची मागणी, तुमची दोंडान उपास म्हाका मानोवना. कित्याक तुमचो भावात म्हाका ह्या रितींत म्हाका दिसूंक येना. तुमी एक भाशेन ही भावात ती रिती करतात पूण तुमचे सादें जिवीन दुसरेंच. तुमी अन्याय हाडटात, फोटी मारतात, गोरिबांक दूख दितात. खरो भावाती मनीस जो ह्यो रिती करता आनी ही धोरणान एक भाशेन दाखोवन दुसऱ्यांचो मोग करता, दुसरो आदार पावता. तो कास आमी सगळे वांटो घेतना देवा लागीं मागुया आमी सदांच देवाक पयलो जागो दिवंक. आनी जेन्ना अडचणी येतात ताका फुडें करूंक देवाचो आदार आमी मागुया. गीत गावया C13 पानाचो अंक 33, C13 पेज 33. शेतांतली सगळी कणसांनी बियां, जमनींतली सगळी फळांनी पिकां, मोकोर तो वावराचो सोदोसो कोश्टांचो उमेद आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना साबार घडोवन तुजो एकूच संसार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सोरेस्परा तुका उलो मातोले तुजी पवित्र सभेचे देनाचे तुजी दोयाल दिश्ट घाल आनी बाबात्यांची पवित्रताय वाडोवंक ती आत्मीक प्रोत्साहन करून दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता.
सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरां ससनांचे देवा सोर आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाचे पुता वरवीं मनशाकोल तुवें रोचलें ताचेच वरवीं तुज्या शिंबेर नासलोल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सोयम परतून दिलें देखून सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीमेश तुका वाकाणटा तारून मेळिल्ली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सोबा त्या खातीर सगळे देवता सांगाती आमी सदां काळ संतोशान तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 तोलवाराचो सर्वेस्पोर देव स्वर्गानी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान होसाना उस्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उस्वर्गी सोरेस्परा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोयर देखून दवा पुरीन तुज्या पवित्र आत्म्यान दाणून ही दाणां पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमिगुस्ताची कूड आनीक रगत कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरीन जेवण दात वर्सांनी काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कोराचे हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलशाक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा ताचो गूट सोम्या तुझे मरण आमी समरमता आनी तूं परत येसोर तुझे पुनर्जीवनपण परगट्टा देखून सोरेस्परा सुमंजुगसच्या मोन्नांचे पुनर्जपणांचे उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूंची खास भेटयता तुजी मुखायूस आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडीन रक्तान वांटूक घातलें आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतीक खंयन मागता सोरेस्पर आखी दिवसात पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा फिरनेसिमो आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे संस्कारांनी घेतोल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जपणांच्या बरवाशेन अंतरल्यान गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन अंतरल्यान समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमी समेस्ताची काकलूत कर म्हणून मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोतान सोकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासतां जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांणे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटांत देवा सोपेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका ससनांच्या ससनांक आमेन जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताचे कोणे प्रार्थन दिर्घन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी तुज्या सुखाक आनी आमच्या येणेक बरोशेन अंतोतल्यांक आमकां तुदा काकलोतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा समेन जेजो क्रिस्ता तुवें जे दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमांनी तिका शांती तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासणांच्या सासणांक समेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळ्याचें जेवण आपयल्यात ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवं म्हाका फावना फुडें उतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें बो मोळीक मास सोबत म्हजें शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूं आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटां तुजे सोरशेलो कोर्सुनूक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत गावुया D18 पानाचो अंक 57 D18 पेज 57 Jesus, pocas wykuta, mundo sowitu kala, korwajcie pokona, obrót sowicie kaza, tuka takun muktota, tuka piuta mata. Bogortus, Jesu moga, Tuka tagun muktota, Tuka piyutan mata, Tusri ashanagata, Bogortus, Jesu moga, Imunok Jesu tumozo, Svatnya zono, duka disuta, kalsa suskaru lauta, duka takun muktota, duka piyuntan mata, dusri ashanagata, Bogortus, Jesu moga.
प्रार्थूया. सोरेस्परा पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र गुटांत परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक वतीत वाडो म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावराक मागणे. सांत फ्रांसीस शावियरा जेवचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेवचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमची उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाटी पावन म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकांता. आमेन. गीत गावया E13 पानाचो अंक 85 E13 पेज 85. वाकानी देवा बापा वाकानी ताच्या भोवता वाकानी पवित्र आज्ञा रोजनाराक मोहिमार्गा आपणानी ताची भुरगीं वांगडून ताका सदां ताडोकाक वचून दिना सोडीनी बावय ताची ताचेर सेवून विस्वास मोगाच्या आत्म्या मोंदो काळजाच्या धुलो पावल्या काळजाचे मानून गायो.
आमी गीत घेवया A19 पेज नंबर 9 मिसाची भेट सुरू जाता. मिसाची भेट सुरू जाता, आमी सगळी तयार जाया, आमचो यात्रेक भितर सरता, आमी सगळी येवकार दिवया, आमचो यात्रेक भितर सरता, आमी सगळी येवकार दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. पण बाबा भयणीनो, आजच्या वाचपांनी पयल्या वाचपान देव म्हणटा म्हाका तुमचे योद्न मनजातीचे योद्न आवडनात. मनजातीचे रगत, तांचे चोरवेचे दोर आनी तुमचे समोरमण्यो, तुमच्यो यात्रा म्हज्या नांवान म्हाका ती आवडना. हांव देव, सोत, वाट आनी जिवीत. जेजू आमचो देव जाल्यार तो सोत, वाट आनी जिवीत. देवाची सोत उलोवंक, देवाचो मोग करून, पेल्याचो मोग करून आमच्या जिविताचो योद्न देवाक आवडटा. सो हे मनान धरून सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांग वार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवाक वाट चुकलोल्यांक परत येवंक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय. क्रिस्ती बावार्थ उचारतलीं सगळीं तांच्या क्रिस्ती नांवां आड वेतात तें पयस करूं आनी तांकां सोंपता ते परीन जिवून आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोकां, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. तुमचे इतले योद म्हाका कित्याक उपकारीत अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. मेंढऱ्याच्या होमाची आनी गोरवांच्या चोरबेची म्हाका वाज आयली. पाडकुल्याचें आनी बोकड्याचें रगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणान तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां? मोल नासलोलीं दानां आनीक म्हजेशी हाडूं नाकात. तुमचो धुंवर म्हाका बेमान करता. आमास, सोनवार, पोरबेच्यो सोबा, तुमच्यो परोब आनी दोबाजीक उत्सव म्हज्यान सोंसूंक जायनात. तुमच्या आमासांक आनी जात्रांक हांव काळजान तान विटयतां. ती म्हजेर एक बार कसो पडल्यान. हो बार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात. दुवात आनी नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतल्याक तें सोडून दियात.
आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिकात. नीत राखात. कोश्टतल्यांक आदार दियात. अनाथां तांय नितीवोन जायात. विधवांचे होक सांबाळूंक वावरात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडकार आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हणुया. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. तुमच्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळो ना. तुजे होमूय बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुमचे हिणांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजे करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तुमी तर म्हजे समृद्धीची करतात बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच भागी. सर्गीचे राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेबा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव पृथ्वीचेर सवस्थाय हाडूंक आयला म्हूण समजूं नाकात. हांव सवस्थाय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयला. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, दुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजेवन आपल्या बापायचो व आवयचो मोग अदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवन आपल्या पुताचो व दुवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो. आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो. आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक मनीस म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. हे ल्हानांतल्यान एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन संपयल्या उपरांत जेजू तांच्या 11 नोकरांनी शिकवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय तावन फुडें गेलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान ही वाखणी तुका क्रिस्ता. मोळा भाव भयणीनो, बायबलान
एक व्हडांतली व्हड आमिजाद म्हणजे दावीद आनी जोनाताना मदें ती मनाक लागता तसली आमिजाद मैत्री कित्याक जोनातान राजा सॉलाचो पूत जावन आसलो जो दाविदाचेर चिडतालो ताका दाविदाचो राग येतालो दाविदाक जिवेशी मारूंक रावतालो आनी एकदां सॉल राजान आपल्या पुताक जोनातानाक सांगलें दाविदाचो विस्वासघात करूंक ताका जिवेशी मारूंक जेन्ना बरें आनी सारकें आनी वायट आनी बरें न्हू तें करच्या वेळार न्हय म्हूण आवय बापूय न्हय म्हूण जिगरी दोस्त तुमच्या कुसेसाचेर आड येवंक शकना आनी होच मुद्दो आज शुभ वर्तमानान जेजू दाखल करता कित्याक तो लोकांक ताणें सांगलें तो देवाचो पूत म्हणून आनी त्या खातीर लोकां मदें फूट पडटा लोक तांकां दोशी करता बापूय आपल्या भुरग्यां पासून आपल्या पुता पासून आवय आपल्या धुवे पासून दोशी जातात जेजूचो पाटलावदार जावंक जाय जाल्यार जेजूचो शीस जावंक जाय जाल्यार दुमाळो कोश त्रास सोसूंक पडटले आनी जेजूक तुमचो देव जावंक जाय जाल्यार तुमच्या अंतस्करणाक आनी काळजान तावन जेजूचो शीस जावंक जेजूचो पाटलावदार जावंक तुमी तयार आसूंक जाय आनी जेन्ना तुमी तो निर्णय घेतात तेन्ना कोण ना म्हूण तुमचो आवय बापूय ना म्हूण तुमची भाव भयण तुमचेर आड येवंक शकता देव म्हणल्यार मोग आनी उजवाड काळोख वायट मनशांची कर्तुबां स्वताची जिवीत जियेतल्यांक जायते कोश्ट आनी दुमाळो सोसूंक पडटा आनी ह्या खातीर आमच्या घोराब्याचो कोण खंयचोय वांकडी वाट चलतना ताका शिडकायल्यार तांचे मदें फूट पडटा उजवाडांत जियेतलो मनीस दुसऱ्या सोबे क्रिस्ताचो पोरजोळ फांकयता ह्या खातीर ताणें केल्ल्या वावराचे उदारपणाची मोजुरी देव ताका दिता सो देवा लागीं जेजू लागीं मागणें करुया आमकां ताच्या जिविताची वाट चलूंक आमच्या बरोबर सदांच आसूंक आमी गीत घेवया C22 पेज नंबर 37 माफी मागता शांती दिता माफी मागता शांती दिता देवा पेल्या मोगान वेगो मोशी वपणी करूंक येता माफी मागता शांती दिता देवा पेल्या मोगान वेगो मोशी वपणी करूंक येता मा भयणीचो रगतो नासो हे भेटवणेक ना बाप तुका हांगाच तो परतोशी दाना पयली शांती तुजी स्तुती करता तुज्या उदाहरणांत तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो रोस आमी तुका भेटयता माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेगो मोशी वपणी करूंक येता
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या दानाचेर तुजी दयाळ देश घाल आनी भावार्थांची पवित्रताय वाडोवंक ती आत्मीक पसण करून दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. होय, होय, अशें अशें आमी आमी करूंक करूंक फावो. फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत तुजे महिमा वाखाणटात, बळवून तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो खडखडतात. स्वर्ग आनी स्वर्गींच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीम संतोसान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून खालतीकायेन आनी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळवरांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुह सोम्या आमी होडो खाता आनी हे काशींतले पियेता. इतले पावटी तो परत येसोर तशें मरण पर करता. देखून सर्वेस्परा, सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर रिस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत झुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूतान सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी
आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताच्या वरवीं ताच्या सांगाता आनी ताच्या ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवाशान वतराकतल्या आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो कुडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमीन. आमी गीत घेवया. D42 पेज नंबर 71. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. Tužec podľan je
तुज्या वेदींचेर दोळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा गिरबोज्यांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंडेर तुज्या घरांत बिराड घेतात तीं सगळीं भागी दीस रात तीं तुजी वाखाणणी करीत आसात प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला ह्या पवित्र गोठान परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें सान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा आमेन. आमी गीत घेवया F17 पेज नंबर 93 पवित्र भेट मिसाची. Povit bet misaci sahale kobar sorgice sangteole amcha karsar donia margamci toka sobar kenoi mor hamora vorto opka
test. Page 60. Sing a joyful song. A131. A131. Sing a joyful song. Page 60.
As for me, in justice I shall behold your face. I shall be filled with the vision of your glory. Good morning to all of you. Good morning, Father. And a warm welcome to this Eucharistic celebration, keeping the intention of this Mass in mind and all of your intention. We also remember all those who have asked us to pray for them, all those who celebrate their birthday or their wedding anniversary, or a loved one who have died and gone ahead of us, and we remember them today. Let us place all of this intention in the hands of the Lord and bless ourselves. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, the scripture readings of today invite us to reflect on one question. Is my faith visible only in the church, or is it evident in the choices that I make every day of my life? Many a times we get carried away with the choices of the world and we choose those rather than remaining rooted and committed to the Lord. And so let us ask God's pardon and mercy so that we may worthily partake of this Eucharistic celebration. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who show the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who for the faith they profess are counted Christians the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the prophet Isaiah. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ears to the teaching of our God, you people of Gomorrah. What to me is the multitude of your sacrifices, says the Lord. I have had enough of burnt offerings of ram and the fat of well-fed beast. I do not delight in the blood of bulls, or of lambs, or of goats. When you come to appear before me, who has required of you this trampling of my courts? Bring no more vain offerings. Incense is abomination to me. New moon and Sabbath and the calling of convocation, I cannot endure iniquity and solemn assembly. Your new moons and your appointed feast, my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Wash yourself, make yourself clean. Remove the evil of your deeds. From before my eyes, cease to do evil. Learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, to one whose way is blameless, I will show the salvation of God. Kindly repeat. To one whose way is blameless, I will show the salvation of God. I do not rebuke you for your sufferings. Your offerings are always before me. I do not take more bullocks from my farms,
nor goats from among your herds. Our response? To one whose way is blameless, I will show the salvation of God. How can you recite my commandments and take my covenant on your lips? You who despise correction and cast my words behind you. Our response? To one whose way is blameless, I will show the salvation of God. You do this, and should I keep silence? Do you think that I am like you? I accuse you, lay the charge before you. A sacrifice of praise gives me honor, and to one whose ways is blameless, I will show the salvation of God. Response? To one whose way is blameless, I will show the salvation of God. Kindly stand. Hallelujah. 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 Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to bring peace on earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives him who sent me. The one who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And the one who receives a righteous person because he is a righteous person will receive a righteous person's reward. And whoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. When Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to preach and teach in their cities. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
My dear brothers and sisters, the scripture reading of today invite us to reflect on this question. Is my faith visible only in the church, or is it evident in the choices that I make every day of my life? In the first reading, we have Prophet Isaiah who is calling out to the Israelites, to the people, to look at their life. Yes, you are doing your worship, you are offering sacrifice to the Lord. The Lord is not happy with all of these things. And why He is not happy with all of these things? Because the way you are dealing with the people, you are not standing against the injustice. You are not supporting those who are facing oppression. You are neglecting the widows. And so, if you are saying that you are doing God's work, if you are saying you are there in the house of God to offer this offering and this sacrifice, let this then be seen in your life. And this has not been seen, and this is what God wants you to do. He wants you to show that same love and sacrifice which you have for the Lord when you have come into the temple to worship, that it be also seen in your dealing with others. And that is what Jesus says when He takes this message even further. He says, those who choose to be on my side, or those who choose to follow my path or my words, there will be definitely a division. Because we have this experience for ourselves. When we stand by our Christian values, there are many who will oppose us, who will reject us, who will even persecute us. And I'm sure it might be your own experiences, maybe in your family, maybe at your workplace, or when you meet people and they converse with you and they say, oh, you are a Christian, and then there would be a barrage of words thrown at you. So those type of experiences, I'm sure you also might have gone through. And this is what the Lord says, if you are going through all these experiences, I am with you and I will reward you, because they have done this to me, then they will do it also to my disciples. And so to be Jesus' disciples is not only to listen to His word, but also then to put it into practice. So the choices that I make, are they life promoting or life destroying? If they are life promoting, then definitely I am on God's side, I am the side of Christ. But if they are life destroying, then I am doing what is evil, or I am siding the ones who are doing evil. So let us ask the Lord this grace, that we may be able to discern and see our choices that we make, because the choices we make, we are determined by that choice, and then we begin to live by that choice. And so if we make a choice, a conscious choice to follow Christ, then we are also making that conscious effort to walk that path. And Jesus is with us as we walk that path. For this grace we pray in this Eucharistic celebration. Page 75, Come to the Lord, B34. Come to the Lord, come join us in this offering. Come to the Lord, come with us as we go. Come to the Lord, this bread and wine will offer Him, bread for His body, wine to be His blood. He is our Maker, He is our God, He is our Father, He is our Savior and our Lord. Come to the Lord, come join us in this offering. Come to the Lord, come with us as we go. Pray, my brethren, that your sacrifice and mine may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Look upon the offerings of your church, O Lord, and as she makes her prayers to you, and grant that, when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness to Christ our Lord. Amen.
The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you so loved the world, that in your mercy you send us the Redeemer, to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours, that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we to give you thanks as in exaltation, we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, took the chalice, and once more giving thanks, gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for By your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days by the help of your mercy. We may be always free from sin and safe from all distress, as we wait the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.
Lord Jesus Christ said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, live and reign forever and ever." Amen. May the peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of Lamb of God, God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. D115, page 152. Lord, make me like you. Lord, make me like you. Please make me like you. You are a servant. Make me one too. Oh Lord, won't you give me your strength every day to build a community, to follow your way. Whoever among you desires to be great must be the servant of God. For even the Son of Man came to serve and give his life for the world. Lord, make me like you. Please make me like you. You are a servant. Make me one too. Oh Lord, won't you give me your strength every day to build a community, to follow your way. You call me a master and Lord, so I am. See, I have washed your feet to set an example for all of you of service and of love. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him, says the Lord. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our partaking in this mystery, its saving effect upon us may grow through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God.
Thank you for your participation in this Eucharistic celebration. Take the prayer to Saint Francis Xavier together. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father, to Jesus in the Spirit. Amen. Page 359, X19. Go the masses and children of the Lord, take His word to mothers, as you've heard it spoken to you. Go the masses and go and tell the world, the Lord is good, the Lord is kind.